काल आज आणि फाल्यां powered by Father Mulla Hospital Kankanadi Mangaluru, supported by Jerosa Company, VTech Electrical and Lightings Mangaluru, Rexin Center Mangaluru, Manasa Water Park Pilikula and MCC Bank. काल आज आणि फाल्यां. हाय हॅलो आणि नमस्कार दायजी वर्ल्डच्या सर्व वीक्षकांक काल आज आणि फाल्यां ह्या कार्याक मोगान स्वागत म्हणटा हांव रुपल डसोजा. मोगचुनो सुमार अशी 9 वरां म्हणटना कोंकणी कार्याक तुमी भोव अत्रेगान राखून आसात म्हूण आमकां गोत्ता आनी त्या खातीर काल आज आनी फाल्यां ह्या कार्यक्रमांत तुमकां आज विशेष माहिती तशेंच संवाद करच्याक आमचे सांगाता सान लुईस कॉलेजी विशयांत आयकूंक आमी रेडी रावया. कित्याक म्हळ्यार सान लुईस कॉलेजीन तुमकां येदोळस गोत्ता कोडयाळगारांक जावं दी उडुपीची जावं दी कर्नाटकान खंय आसल्यार सेंट एलॉयशियस म्हणटना भोव फामाद कॉलेज ती आनी त्या कॉलेजीन कानून तशेंच तांत्रीक ह्या शिक्षणा विशयांत आज सांगच्याक आमचे सांगता ह्याच कॉलेजीचे इंट्रोडक्शन दिवचे पयलें तुमकां सांगता 9 ते 10 वरां तुमी कित्याक आज आमकां आयकूंच आसाचे बिकॉज वी हॅव अ व्हेरी इंट्रस्टिंग पर्सनॅलिटी विथ अस एंड खंडीत जावन एक बरे उलोवपी ते ही इज एन लिडर अ विजनरी आनी ताच्या किवर्ते मापान जेजवीट ह्या इन्स्टिट्यूशनाचे एक पदरेब जावन आनी सान लुईस कॉलेजीचे वायस चान्सलर जावन आमचे मदगाद आसात मानादेक दोतोर प्रवीण मार्टिस SJ. सो फादर वेलकम टू द शो. थँक यू. येस हांवें सांगलें 9 ते 10 वरां तुमी टीव्ही मुखार आसाचे म्हूण कित्याक म्हळ्यार जे कोणाक फादराची येदोळस वळख आसा तुमकां गोत्ता ते बरें उलयतात आनी ताचे किवट मापन मस्त माहीत आज सान लुईस कॉलेजी विशयान तुमकां दिवंक भोव अत्रेगान आसात. आय एम श्योर आज मस्त कोडयाळची स्टार्स म्हणटात म्हणजे यंगस्टर्स खंडीत जावन शो पळोवन आसतलीं कित्याक म्हळ्यार दे वॉन्ट टू नो मोर अबाउट वॉट द कॉलेज कॅन ऑफर कितें कॉलेज दिवंक शकता म्हणून आज तुमकां हांगा पळोवन मस्त खुशी जाली आनी आमच्या पोस्टरार आमी बरयलां सान लुईस कॉलेजींत ह्या वर्सांत हांव लॉ अँड इंजिनियरींग. सो सान लुईस म्हणटना PUC आयकलां हायस्कूल आयकलां कॉलेज आयकलां बॅचलर्स मास्टर्स म्हण आयकलां बट लॉ आनी इंजिनियरींग इज समथींग डिफरंट नोवेन्स आनी गेले त्या वर्सा युनिवर्सिटी डीम टू बी युनिवर्सिटी जाला अँड आतां सान लुईस कॉलेज म्हणच्या की सान लुईस युनिवर्सिटी म्हूण पुरां कडेन आयकून मेळटा. तशें आसतना फादर ही युनिवर्सिटी जाल्लें तुमकां कशें हेल्प जाला तुमच्या कॉलेजीक त्या ग्रोथाक कशें हेल्प जाला? सान लुईस कॉलेज मस्त ऐतिहासीक एक संस्थो 1880 सुरू जाल्लो आज एक 105 वर्सां संपतात आनी ह्या संस्थाक मस्त जण अल्युमनाय आसात मस्त जण शिकल्यांत तूं एक अल्युमनाय जावन हांगासर आसाय आमकां मस्त संतोश. आनी ह्या संस्थान एक रूख आसलो एक ल्हान एक रोंपी जावन एक बी जावन हो संस्थो आरंभ जाल्लो ते जेजवीत इटली जावन आयिल्ले आनी दुसऱ्या गांवांत जावन येवन 1818 हांगा जावन स्टार्ट केल्लो हो संस्थो आज एक रोय एक बी आसली ती रोयिल्ली तांणी पूण आज एक जैतन असो रूख जाला आनी त्या रुखांत मस्त फांटे तवळ येते आसतात आनी त्या फांट्या पैकी आतां एक मेन फांटो जाल्लो तो युनिवर्सिटी जाल्लो ताचे उपरांत आमी दुसरे स्कूल्स म्हणून आमी स्टार्ट केल्यात. आज एक हांगासर 11 स्कूल्स जातात लॉ आनी इंजिनियरींग सेर्वन ताचे पयले B.Ed आनी पुराय सेर्वन 9 स्कूल आसले ताचेर आमकां व्हरतो संतोश आनी अभिमान खडयाळांतच आमकां ह्या युनिवर्सिटीच्या अंडर एक 2 नवे फांटे आयल्यात उदेल्यात आनी तातूंत त्या 2 फांट्या मदें परतून नवे अंकर आयल्यात. तातूंत 2 अंकर म्हळ्यार 4 अंकर म्हणयात इंजिनियरिंगांत 4 प्रोग्रामां आनी लॉंत 2 अंकरे 2 प्रोग्रामां. तशें आमी हांगासर आतां इंजिनियरींग आनी लॉ सुमार जाणां सवाल आसात काल्याक येद्दो म्हणसर सुरू करूं ना आनी आतां कित्याक म्हणून ताका मस्त जापी आसात खंडीत जावन त्या जापेक हांव सवालाक जापी खंडीत दितलो. येस खंडीत. आतां लोकांक सेंट एलॉयशियस म्हणटना BSc B.Com BBA आनी BBA ती तुमचे मस्त डिफरंट कोर्सेस आसात BA आसा ते पुरो आयकूंक लोक येता. आय थिंक PUC जाल्ल्यान एक लोक चिंतचें जाल्यार इंजिनियरींग सोडून दुसरें चिंतचें जाल्यार एलॉयशियस मोतीक येता कोर्साक. सो आतां कानून आनी लॉ म्हणटना खंडीत जावन लोकांचे एक अभिप्राय बदलता अँड तांकां चड माहीत जाय कितें तुमी ऑफर करूंक शकतात म्हणून देखून पयल्यान पयलें हे आलोचन केदाळ आयली सडन आलोचन की न्ही कितल्या वर्सांचें हें प्लॅनिंग तुमचें इंजिनियरींग आनी लॉ? पयलें जावन आमकां आलोचना आसली पूण आमी युनिवर्सिटी जावन वेट करनासले. एक पूण युनिवर्सिटी जाल्ले उपरांत आमकां स्टेट जावन व्हडलो कंट्रोल ना. डीम टू बी युनिवर्सिटी म्हळ्यार सेंट्रल युनिवर्सिटी जावन आमकां जाल्ल्यान आमकां आतां दुसरे एक रुल्स आसतात. आतां युनिवर्सिटी म्हळ्यार UGC जावन युनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन
तशेंच आमकां इंजिनियरींग जाय जाल्यार AICT म्हणून आनीकच एक संस्था आसता आनी लॉ सुरू करता जाल्यार BCI म्हणून बार कावन्सील ऑफ इंडिया ते आमी काल जाता म्हळ्यार युनिवर्सिटी जाल्ले उपरांत आमकां डायरेक्ट AICT जावन सेंट्रल जावनूच आमकां हांगा स्टार्ट करया इंजिनियरींग आनी लॉय तशेंच BCI जावन डायरेक्ट स्टार्ट करया त्या देखून आमी युनिवर्सिटीक राखून आसले आलोचना आसली युनिवर्सिटी जाल्ले उपरांत आमकां हें आमी सुरू केलें जाल्यार आमकां विविध तरांचे तातूंत उपकार आसात आनी प्रोत्साहन आमच्या भुरग्यांक दिवयात आमकां जाल्लें शेड्यूल आसा आमकां कॉलेज आमकां युनिवर्सिटी केदाळे स्टार्ट करयात नाजाल्यार आमकां युनिवर्सिटी आमी AICTच्या अंडर येना जाल्यार डायरेक्टली हांगा VTUच्या अंडर येवचें जाल्यार तांचे VTUचे सचेच जाल्ले रुल्स आनी रेग्युले आसात त्या देखून तांचे नियम आशिल्ल्यान आमकां त्या नियमा प्रमाणे वचचेंच पडटा आनी आमकां आमचेच क्लास स्टार्ट करूंक जायनात पयलीं एफिलिएट जावचें पडटा मागीर ऑटोनॉमस जावचें पडटा मागीर इंडिपेंडंट जावचें पडटा त्या देखून आमी आतां युनिवर्सिटी जाल्ल्या उपरांत आमकां पयली आलोचना आसली पूण आमी वेट केलें मस्त वर्सां ताका राखून युनिवर्सिटी मेळ्ळ्या उपरांत आमी हे दोनी प्रोग्रामां सुरू केल्लो मेन उद्देशच आमकां आमच्याच शेड्युला प्रमाणे स्टार्ट करयेत मागीर आमचेच जाल्ले सिलेबस आमकां तयार करयेत तशेंच भुरग्यांक हातूंत मस्त अवकाश आसा आमकां मस्त तरांचे फेसिलिटी आमकां सवलती मेळटात वय सो आतां कानून आनी तांत्रीक म्हणटना लॉ अँड इंजिनियरींग आर बोथ व्हेरी इम्पॉर्टंट डिसिप्लिन्स रायट आनी ते दोनी तुमी ओट्टूक इंट्रोड्यूस करते आसात पूण तुमी सांगले हे आलोचना येवचे पयले युनिवर्सिटी जाय जालें म्हणून सो ते युनिवर्सिटी जायचे तर तुमी कालें पुरा केला इल्ले एक क्विक युनिवर्सिटी आमी 2017 प्लॅन केल्ली त्या वर्सा प्रिंसिपल जावन आयिल्लो मात्र पूण ताचे पयलीं आलोचना आसली पूण पयलें मस्त तयारी चलल्ली त्या देखून म्हाका मस्त सुलाभ जालें आनी 2017 हांवें चार्ज केल्ल्या त्यात एक 6 म्हयन्या भितर आमी पुराय एक हें केलें म्हणटात प्रिपरेशन करून तें आमी सबमीट केलें दिल्ली वचून UGCक ते मिनिस्ट्री ऑफ एज्युकेशन म्हणटात तें सबमीट केल्ल्या नंतर आमकां 7 वर्सां लागलीं तें मेळाचें जाल्यार 7 वर्सांनी मोर दॅन अबावट 60 टायम्स हांव दिल्ली गेलां मस्त पॉयंट केला आनी मस्त आमचे हाळे विद्यार्थी म्हाका मेळ्ळ्यात वाटेर जावन दी थंय हांगासर आनी सुमार जाणांनी आमकां कुमक केल्या आनी 7 वर्सांनी आमकां विळंब जालो कित्याक म्हळ्यार थंयसर हें आयलें कोवीड आयिल्लो ते 2 वर्सां आमकां थंयसर आमकां गेलीं त्या देखून आमकां 7 वर्सांच लागलें पूण कितेंय जावं दी आमकां 7 वर्सांनी तातूंत मेळिल्लें बेनिफीट सांगचें न्ही कित्याक म्हळ्यार आमकां NAAC ग्रेड म्हणटा तें व्हेरी इम्पॉर्टंट आमकां 2023 NAAC ग्रेड मेळ्ळें तातूंत A++ बारी बरें एक आमकां ग्रेड मेळ्ळी 3.67 पूण आमकां युनिवर्सिटी जातना युनिवर्सिटी जाल्ले उपरांत आमी 5 वर्सां वेट करीचे NAACक पूण आमची युनिवर्सिटी जाल्ल्या कुडले आमकां UGC जावन आनी NAAC जावन एक बरो संदर्भ मेळ्ळो तांणीच जावन आमकां विचारलें तुमी काल्याक NAAC ग्रेड युनिवर्सिटी एक्सटेंड करनात म्हणून तशें तांणी NAAC ग्रेड युनिवर्सिटीक एक्सटेंड केलें आनी आमच्या इंडियांत युनिवर्सिटीक A++ आशिल्ली युनिवर्सिटी 15 सोडनात त्या देखून आमी 7 वर्सां आमकां चुकलीं जाल्यार देवाच्या दयेन देवाच्या कृपेनच म्हणयत आमकां ती 7 वर्सां मेळ्ळी परत मेळ्ळी ती देवाची एक दया मे बी देवान आमकां टेस्ट केलें जावं पुरो 7 वर्सां आमकां पेशन्स आसा गे पर्सिवेरन्स आसा गे फॉलो करतात गे म्हणून पूण आमी केलें पर्सिवेरन्स फॉलो केल्ल्यान आमकां आज मस्त रितीनी देवान तसो सादर दिला कित्याक म्हळ्यार A++ ग्रेड मेळिल्ले संस्थे बारी उणें त्या देखून आमी आतां NAAC जावन आनी इन्स्टिट्यूट हांगा इंडियांत कॅटेगरी 1 भितर आयल्या कॅटेगरी 1 भितर आयिल्ल्या उपरांत आमकां AICT जावन दी आमकां BCI जावन दी सोड इन्स्पेक्शन हें आसना म्हळ्यार दे ट्रस्ट द इन्स्टिट्यूशन एक इन्स्टिट्यूशन तितले ग्रेड आयले म्हळ्यार तितलेच वर्सां तांणी मस्त कोर्स काडल्यात आनी तांच्या इन्स्टिट्यूशन ट्रस्ट करयेत आनी त्या इन्स्टिट्यूशनाक आमी कांय इन्स्पेक्शन नासतनाच एक तराचें आमकां परमिशन दिवयेत तशें आमकां परमिशन सोड इन्स्पेक्शन आसतना चड कस नासतना आमकां इंजिनियरींग मेळ्ळें तशेंच लॉ मेळ्ळें आमकां प्रिपरेशन मात्र मस्त लांब आसलें प्रिपरेशन त्या इंजिनियरिंगाक जाल्यार 3 म्हयन्याचें प्रिपरेशन आसा आमी डिसेंबरांत इंट्रोड्यूस करचें जाल्यार एक सप्टेंबरांत ताचे विशयान प्लॅन केला ताचे विशयान पुराय रितीचे आमी दस्तावेजो जावन दी ताचे जाय जाल्लें पुराय प्रिपरेशन आमी तयार करून डिसेंबरा भितर एप्लाय करून आमकां इतले बेगी मेळचें बरें जालें नाजाल्यार सोडावत इन्स्टिट्यूशनाक तांकां परमिशन मेळटा नंतर जून जुलय जाता ताचे उपरांत एडमिशनाक थंयसर भुरगीं आसना त्या देखून कडियाळांत आमकां एक वो मेळ्ळो एक बारी बरो अवकाश त्या देखून हांवें सगळ्या विक्षकांक आमच्या भुरग्यांक सांगचें तर तुमकां बारी बरो अवकाश मेळ्ळा एलोशियस सिटी भितरच आसा शारा भितरच आसता संस्थो मस्त नांवड्डीक संस्थो आमकां इंजिनियरींग आनी लॉंत एक्सपिरियन्स आसचें ना पूण
विविध रितीने आमकां एक्सपिरियन्स आसा आनी जेजुईत संस्थो आमी मोर देन अबाउट 105 कंट्रीसांनी आसा आनी इंजिनियरींग आमचे कडियाळ ना जाल्यार बॉम्बे आमचे जेजुईत इंजिनियरींग चलयते आसात, आंध्रान चलयते आसात, चेन्नई चलयते आसात, भुवनेश्वर चलयते आसात. त्या देखून तांचे सांगात मेळोवन आमकां वर्ल्ड क्लास फेसिलिटी आमी कंडीट जावन दिता. सिमिलरली लॉ जाल्यार आमी बँगलोर आमचो संस्था आसा थंयसर आमी लॉ चलयते आसा. दुसऱ्या संस्था सांगात आमचे तालुमने आसात ते जाल्यार आमकां दोनीय आमी चलोवचे फर्स्ट टायम जालें जाल्यार पूण आमकां बरोवस आसा कंडीट जावन आमचे अलुमनाय जावन आमकां सपोर्ट आसा आनी विद्यार्थींक आमचे थंय भिवोवची गरज ना आनी नवे काले प्रोग्राम स्टार्ट केले म्हणून पूण थंयसर डे वन जावन दे वील गेट द बेस्ट ऑफ फॅकल्टी जावन दी बेस्ट ऑफ सवलती जावन दी खंडीत जावन मेळटात आनी तांकां बऱ्या रितीन ह्या संस्थेंतल्यान कितें जाय जें तें आमी खंडीत जावन आमी दिवंक तयार आसा. वाव, दॅट्स रियली नायस. एंड वॉट मोर डू वी नीड म्हणून फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रॅच्युलेशन्स. कित्याक म्हळ्यार तुमी सांगले 7 वर्सांची ते प्रिपरेशन एंड तुमी आयल्या वर्सा जावन तुमी ती आलोचना केल्ली. सो युअर जर्नी हॅज बीन फ्रॉम प्रिंसिपल टू वायस चान्सलर. सो कंग्रॅच्युलेशन्स ऑन दॅट. आनी आतां तुमी आलोचना केल्ली जावंक पुरो स्पेस तुमचे ते कॅम्पसांत बिल्डिंग्स घालीचे ऑब्वियसली इन्फ्रास्ट्रक्चर कितें सांगूंक आशिल्लें आतां ते विशयान कालें प्लॅन केलां तुमी? पयलें जावन आमी प्लॅन करनच आसले आमी युनिवर्सिटी वेट करनासले खंयचेय जाय जाल्यार युनिवर्सिटी नासतना आमकां कांय करूंक जायना. देखून इन्फ्रास्ट्रक्चर फेसिलिटीज पयलींच आमचे प्लॅन आसले अबाउट 150 crores वर्थचे एक इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करचे म्हळ्यार वी वॉन्ट टू गिव द वर्ल्ड क्लास फेसिलिटीज. त्या देखून ताचे ऑलरेडी युनिवर्सिटी मेळ्ळ्या कुडले आमी ताची तयारी सुरू केली. ते बिल्डींग आतां ऑलरेडी येवन आसा. आमी आतां भुरग्यांनी आमी एडमिशन जावन मुखार ते आसतना एक 6 म्हयने भितर ते बिल्डींग रेडी जाता आनी भुरग्यांक फर्स्ट इयराच्या बॅचाक थंयसर वसयेत आनी त्या बिल्डिंगा भितर तांकां व्हिडिओ ती दाखयला ते बिल्डींग बरें दिसता आनी ते बिल्डींग वर्ल्ड क्लास फेसिलिटी दिवचे बिल्डींग थंयसर खाली बिल्डींग मात्र न्ही तुमकां एक्सलंट लायब्ररी फेसिलिटी जावंक पुरो आनी स्पोर्ट्साक फेसिलिटी आसा थंयसर पार्किंगाक फेसिलिटी आसा मागीर तुका ऑडिटोरियम आसा आनी इनडोर फेसिलिटीज आसा सगळ्यो फेसिलिटीज थंयसर आसात आनी आमच्या कॅम्पसा भितर ऑलरेडी लॉट ऑफ फेसिलिटीज लॉट ऑफ थिंग्स आनी बेस्ट ऑफ थिंग्स आर देर. आमचें एक चापल आसा बरें कॉपेल तें पेंटेड आनी सगळ्यांनी पळयलां थंयसर आनी तो न्ही थंय खंयसरी मेळनात. रिसेंटली पाप साहेबाक इलेक्ट करतना सिस्टन चापल म्हणून आयकलां आमी कॉन्क्लेव थंयसर जाल्लें तें सोडल्यार वचले पेंटेड चापल विथ फ्रेस्कोस मेळचे बारी अप्रूप ते इंडियांत कड्याळ आसा म्हळ्यार आमकां एक अभिमान आनी संतोश भोगता. आनी तशेंच एलोशीस म्युजियम आसा तेंय 100 वर्सां पयलेंचें म्युजियम बेस्ट ऑफ थिंग्स आसात. थंयसर रेडिओ सारंग म्हणून आमचे कम्युनिटी रेडिओ आसा स्विमींग पूल आसा तशेंच विविध रितीच्यो सवलत्यो सिटी भितर आसात. शारा भितर अशे सवलत्यो मेळचे अप्रूप आनी आमी जेजुईट्स म्हळ्यार नेटवर्क आसा ऑल ओवर द वर्ल्ड. त्या देखून आमकां एक स्टुडंटाक काल म्हणटा होलिस्टीक डेव्हलपमेंट व्यू आसा पळय ते कॉलेज प्रोवायड करता खंडीत जावन मेळटा. आनी तशेंच आमचे सांगात कोलॅबरेशन्स आसात मस्त कोलॅबरेशन्स आसा इंडस्ट्री कोलॅबरेशन जावन दी एकाडेमीक एक्सपर्ट्स आमचे ओल्ड स्टुडंट्स नावार्दीक आसात ऑल ओवर द वर्ल्ड. दे आर ऑलरेडी रेडी टू सपोर्ट एनी ऑफ आवर वेंचर्स. त्या देखून तांणी सांगत आसतना आमकां कांय भिना आनी तशेंच आमकां इंजिनियरींग जावंक पुरो कानून जावंक पुरो आमचे मुख्ले विजन्स आसात ते मागीर हांव सांगता कशें आमकां आमच्या हांगाच्या भुरग्यांक ह्या सवलती कारणान बेंगलोराची गरज ना बॉम्बे वचची गरज ना दुसऱ्या शारा वचची गरज ना हांगाच रावन कुटुंबा सांगता तांचो कुटुंबाचो सांगत आसून हांगासर शिकप जोडचें म्हळ्यार एक अप्रूप आनी ते वर्ल्ड क्लास क्वॉलिटीचें एज्युकेशन मेळचें म्हळ्यार बरें अप्रूप. आय थिंक वय आतां तुमी इंजिनियरींग म्हणटना इंजिनियरिंगान कितले कोर्सीस आसात आनी लॉ म्हणटना लॉन काय तेंपर आसा आमच्या विक्षकांक कितले सांग? खंडीत जावन आमी इंजिनियरींग प्रोग्राम्स बेजिकली विथ IIT म्हणटा आमी तातूंत हांव स्टार्ट करता कित्याक म्हळ्यार आमचे स्ट्रेंथस ते पयलें जावन आमी BCA कंप्युटरान स्टार्ट केल्लें जावं पुरो BSc कंप्युटर सायन्स फाटल्या एक 30-40 वर्सां जावन आमी करते आसा आनी MCA आमच्या लागीं आसा डेटा सायन्स आसा सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी आसा. त्या देखून आमी चिंतलें आमी आतां इंजिनियरींग स्टार्ट करचें जाल्यार वी डोंट वॉन्ट टू स्टार्ट इन अदर एरियाज. त्या देखून आमी IIT विशयान जाता इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी विशयान जाता आमी 4 कोर्स स्टार्ट करते आसा. एक कंप्युटर सायन्स एंड इंजिनियरींग आनी एक कंप्युटर सायन्स एंड इंजिनियरींग विथ स्पेशलायझेशन विथ AI and ML आनी एक इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी एंड इंजिनियरींग आनी चवथें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजिनियरींग. सो चारी जाल्यार थंयसर हाचे विशयान कंप्युटर विशयान कनेक्ट चड आसा आनी वी वॉन्टेड टू स्टार्ट ओन्ली दॅट आनी वी वॉन्ट टू गो विथ सॉफ्टवेअर रिलेटेड कोर्सीस म्हळ्यार दॅट इज आर स्ट्रेंथ. दीस इज अ कोर स्ट्रेंथ जाल्यान फर्स्ट टायम कंप्युटर कडेल आयिल्ल्या वेळार ते आयिल्लेंच सान लुईस कॉलेजीक ते फादर डेन्झिल आसतना
1885 1985 थंयसर आयिल्लें आनी आमचे लागीं ओल्ड ते कंप्युटर आयिल्ले आनीक आसा त्या देखून आमकां ते स्ट्रेंथ जाल्ल्यान आमी चवळ कंप्युटर एज्युकेशन हांगाच्या लोकांक दिल्लें आनी मुस्त जाणांनी कडियाळ सा लुईस कॉलेजीक येवन ते शिक्षण शिकप जोडलां आनी मुखारी आमकां त्या एरियान स्ट्रेंथ आसल्यान आमी ते 4 कोर्सेस आतां स्टार्ट करतना खाली 60 इंटेकाक मात स्टार्ट केल्यात ओके हर एका कोर्साक 60 नंबर्स मात्र इनटेक कॅपेसिटी त्या देखून कोण एप्लाय करचे जाल्यार जाता तितले बेगीन एप्लाय करची आनी थंयसर ऑल्सो SAU ET म्हणून आमी एक आमचीच एग्जाम आसा ओके त्या देखून सेंट अलोशियस युनिवर्सिटी एंट्रन्स टेस्ट म्हणून सो ती एग्जाम आमी जून पयल्या हप्त्यांत आसतली आनी ताचे उपरांत इंटरव्यूज आसात इंटरव्यूज एक रावंड न्ही 2 रावंड्स इंटरव्यूज आसतात बिकॉज वी वॉन्ट टू चूज द बेस्ट वन्स and also give them the best of facilities. तुमचे इंटरव्यूज 2 राउंड म्हळ्यार टेक्निकल आनी अशें की कशें टेक्निकल आनी फर्स्ट एंट्रन्स टेस्ट आसा एंट्रन्स टेस्टान कोण क्लियर करता आनी कोणाचे मार्क्स बरे आसतात आमकां CETची गरज ना हांवें सांगलें बरें AICT जाल्ल्यान आमकां स्टेटा जावन कांय कंट्रोल ना त्या देखून आमकां CET नासतनाच आमकां भुरग्यांक हाडून आतां CET आसा कावन्सिलींग आसा ते बरें आमकां गरज ना आमकां पुराय 240 सीट्स 60 ईच 4 सब्जेक्ट्साक पुरो आमचेच पुरा मॅनेजमेंटच त्या देखून आमी जावन आमकां म्हळ्यार तोले ट्रस्ट केला आमकां बिकॉज ऑफ द बेस्ट इन्स्टिट्यूशन जाल्ल्यान कॅटेगरी 1 भितर आयिल्ल्यान त्या देखून आमी कालें करता आमी ते ट्रस्ट होगडे नासतना बरें जाल्ले कालें भुरग्यांक मेरिटा वयरच आमी काणकोणचें म्हणून आमचें मेरिट बेस्ड टेस्ट जाल्यार तांचे PUCचे मार्क्स मागीर एंट्रन्स टेस्ट ताचे उपरांत बेस्ट जाल्ल्या भुरग्यांक आपोवन ताचे उपरांत 2 राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज एक टेक्निकल इंटरव्यूज आनी एक तांचे ग्रूप डिस्कशन जावन कशें भुरगीं तांचे पर्सनालिटी वयर डेवलप करून कशें तयार आसतात म्हळ्यार आमकां थंयसर इंजिनियरींग जावन खाली इंजिनियरींग मात शिकप न्ही एक एम्प्लॉयबिलिटी इम्पॉर्टंट ताचें वर्थ तें जावन ऑन्टरप्रिनरशीप आनी स्टार्टअप स्वाउद्यमी जावन कशें भुरग्यांनी मुखार येवप आमकां तातूंत मस्त इंट्रस्ट आमी रिसंटली सेक्शन 8 कंपनी स्टार्ट केल्या दॅट इज नॉन प्रॉफीट ऑर्गनायझेशन कंपनी बेजिकली टू एनकरेज आवर स्टुडंट्स टू डू देयर स्टार्टअप भुरग्यांक थंयसरच आमी स्टार्टअपाक जाय जाल्ले सीड मनी म्हणून दिता ते सीड मनी जावन दिलें जाल्यार आमची इकॉनॉमी वयर येता आमकां आमचें इंट्रस्ट कालें म्हळ्यार दुसऱ्यांक वचून तांणी काम करचे खातीर काम करचे बदलाक तांणीच जावन काम सुरू केलें जाल्यार खड्याळ खंडी जावन इम्प्रूव जाता आमी भायल्या गांवाची गरज ना हांगाच रावन भायल्या गांवा पर्यंत हो एक शहर आमचेच एक जिल्लो आमी एक जिल्ले आमी तशेंच करयात म्हणून म्हजें एक बगप त्या देखून आमी इंजिनियरींग स्टार्ट केल्लेंच त्या एक चिंत पदवारी आनी ते चिंता मुखार सुरू जाल्यार हांगाच आमच्या भुरग्यांनी बरें स्टार्टअप केलें जाल्यार इलेक्ट्रॉनीक सर्विशन जावन दी सॉफ्टवेरेशन कालें केलें जाल्यार तांकां तांचे संस्थांक मुखार व्हरयात त्या देखून तोले पुरे फेसिलिटीज आमच्या संस्था ऑलरेडी आमी करून धरल्यात आनी इन्क्युबेशन सेंटर आसा आमच्या भुरग्यांक जाय तितलो अवकाश आसा त्या देखून दॅट वॉज द इंट्रस्ट दॅट वी वॉन्टेड टू स्टार्ट वीथ वय हांवें आय थिंक इंट्रोडक्शनार आतां म्हळें पाद्र्याप एक विजनरी म्हूण आनी तुमकां आतां टॉकार कळून तेत येता बिकॉज तुमी कितें थॉट्स घालतात खंय जावन लोक आयकता विक्षकांक मस्त उमेद ताचे तावन येतली अँड स्वाउद्यम म्हणटाना दॅट्स अ व्हेरी नायस थॉट कित्याक म्हळ्यार दॅट इज दी एंड गोल बट तुम्ही चिंती टू रीच टू दॅट एंड गोल तुम्ही ते बेस दितात पळय आय थिंक दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर एवरी स्टुडंट कोण येतात आतां PUC जाल्ल्या उपरांत तें करचें हें करचें तो कोर्स हें करचें मस्त कन्फ्युजन आसता आनी आतां सॉफ्टवेरांत तुमी 4 कोर्स दिता म्हणटाना थोड्यांक बघता AIML इम्पॉर्टंट कोणना थोड्यांक बघता इलेक्ट्रॉनिक्स थोड्यांक बघता कम्युनिकेशन बट आय थिंक तुमी चूज केले 4 कोर्स तुमचे कोर्स स्ट्रेंथ जाल्ल्यान इट इज अ व्हेरी गुड वे बट आतां युनिवर्सिटी जावन तुमचे एडमिशन फ्लो इन्क्रीज जाला म्हूण तुमकां बघता की कितें बरें इन्क्रीज जाला आनी मस्त भुरगे आमच्या शारांत जावन मात्र न्ही भायले येतात भायले हांगासर डायरेक्ट येतात आनी दुसऱ्या आमच्या स्टेट्स जावन येतात आमच्या आतां संस्थांत इंडियाचे सकट स्टेटांत भुरगे आसात आनी भायल्या गांवचे भुरगे येतात मस्त NRI भुरगे येता आसात एका लेखार तें कितें बरें म्हळ्यार थंयसर विविधता आसा भुरगीं दुसरे जावन येतीत जाल्यार शिकपाक मस्त आसा शिकोवंक मस्त आसा आनी तांचे कल्चर तांणी बिहेव करची रीत जावन दी तांणी उलोवचें इट इज ऑल डिफरंट त्या भुरग्यांक गौरव दिवन रेस्पेक्ट दिवन शिकतात आनी तांणी हांगा येताना आय थिंक ती एकामेकांक मिंगल जाताना ती नोवेन्स काल म्हणटा ते एक नवे सावन थंयच एक रसून वेता कंट्री आसले व्हेरी ब्युटिफूल वय आमचे लॉ आतां लॉचे मस्त संस्थे आसात कोडयाळांत आतां तुमी लॉ स्टार्ट करचे जाल्यार कितें डिफरंट आसा तुमच्या लॉ कानून आमकां पयले जावन म्हाका केदळे 3 संगती मस्त इम्पॉर्टंट बघतले एक MSW
सोशल वर्क कित्याक म्हळ्यार थंयसर क्रेडिबिलिटी येता आनी एक जर्नलिजम आनी कम्युनिकेशन थंयसर विजिबिलिटी आसा आनी खंडीत जावन एक लॉ एक इंस्टिट्यूशन आसा जाल्यार एक तिनी विशय थंय सांगत येतात आमचे दोन पयले जावन आशिल्ले सोशल वर्क वी हॅव गॉट अ व्हेरी गुड डिपार्टमेंट पयले जावन आसा आमी कम्युनिकेशन जाल्यार आमचे बारी बरे डिपार्टमेंट आसा खंडीत जावन म्हाका पयले जावन जेजुतांक ते एक इंट्रस्ट आसली करिजेस म्हणून आमी बेंगलोर स्टार्ट केली पूण हांगा स्टार्ट करिजेस म्हणून आसले आमच्या मतींत पूण आमी स्टार्ट करतना कितें विशेश जावन स्टार्ट करचें म्हणून ते एक आलोचन आमी दुसरे आसात आतां लॉ जस्ट लॉ आसा LLB आसा आमी काल स्टार्ट केलें LLB विथ ऑनर्स ओके आनी तशेंच BBA विथ LLB विथ ऑनर्स म्हळ्यार दोनी प्रोग्रामांक ह्या रिजनान कोणी दिनात त्या देखून आमी चिंतलें एक आमी कशें स्टार्ट करतना वी स्टार्ट विथ ऑनर्स म्हळ्यार आजकाल भुरगीं हुशार आसा शिक्षांत आनी तांकां शिकतना क्वॉलिटी एज्युकेशन दिवचें क्वॉलिटी एज्युकेशन खाली LLB मात दिल्यार पावना LLB विथ ऑनर्स दिलें जाल्यार आनी BBA विथ LLB विथ ऑनर्स दिले जाल्यार तांणी 8 कोर्स सब्जेक्ट तांकां सोड शिकोवंक आसतात सोड शिकचें म्हळ्यार कितें त्या सब्जेक्टा विशयांत चड ज्ञान तांकां मेळटा तशेंच तांकां डीप नॉलेज मेळिल्ल्यान तांकां बेस्ट ऑफ लिगल एक्सपर्ट जावया ते चिंतून आमी स्टार्ट केलें वर्सांचे कोर्सेस या आमी 2 कोर्सेस स्टार्ट केले एक BBA LLB ते 5 years इंटिग्रेटेड आतां PUC जाल्ले उपरांत तांकां ते काणगे येत आतां आमी BBA मात स्टार्ट केला म्हळ्यार आमचे चड जागो ना आनी BBA काल स्टार्ट केला म्हळ्यार आमकां BBA 30-40 वर्सां आमच्या संस्थेन BBA स्टार्ट केला आनी BBAंत आमकां बरें एक एज आसा आनी BBA सुरू करून आमकां हें आसा एक्सपिरियन्स आसा तशें BBA सांगत आमकां MBA आसा त्या देखून आमी BBA विथ LLB लॉ 5 years स्टार्ट केला इंटिग्रेटेड आनी एक 3 years LLB दॅट इज ऑल्सो विथ ऑनर्स आनी मुखाराक आमी BCom विथ LLB करता आनी BA विथ LLB BSc विथ LLB ते पुरो आमकां ऑपॉर्च्युनिटी आसात पयलें स्टार्ट करतना आमकां कितें एक्सपिरियन्स आसा एक्सपर्टीस आसा ताचे वयर स्टार्ट करता आसा ओके सो आतां तुमचे इंजिनियरींग कितले वर्सांचे कोर्स इंजिनियरींग 4 वर्सांचे कोर्स मागीर फ्युचरा खंडीत जावन आमी मास्टर स्टार्ट करतले आतां हे पुरो BTech कोर्सेस लेटर ऑन वील ऑल्सो स्टार्ट विथ MTech येस आतां इतलें आयकून खंडीत जावन आमच्या विक्षकांक आसतले एक सवाल फादर पयशे वॉट अबाउट द फी स्ट्रक्चर वॉट अबाउट द फीज कशें डिफरंट म्हणून खंडीत जावन सवाल आसतलेच वय खंडीत जावन आमच्या विक्षकांक तुमचे फी स्ट्रक्चर आमी पयलें जावन आमचे फी स्ट्रक्चर मस्त उणें आमचे BA कोर्सेस जाल्यार आजुनूय 20,000 वयर नात आनी सिमिलरली विथ BCom आतां जाल्यार एक अरावंड 45-50,000 म्हणसर मात्र येवन पावल्यात त्या देखून आमी खंयचेय स्टार्ट करचें जाल्यार इट्स बेजिकली टू सी एंड टेक केअर ऑफ आवर पुअर आनी इकॉनॉमिकली पुअर म्हळ्यार तांकां बेस्ट ऑफ एज्युकेशन दिवचें आनी फर्स्ट जनरेशनाक आजुनूय अबावट 30% ऑफ द स्टुडंट्स आमचे फर्स्ट जनरेशन आनी ते जर शिकतात आमकां थंय अभिमान त्या देखून आमी आतां इंजिनियरींग स्टार्ट करचें म्हळ्यार प्रोफेशनल कोर्सेस बट नॉट कॉर्पोरेट टायप त्या देखून आमी सोड फीस दवरना आमी आतां स्टार्ट करतना आमची फीस कंप्युटर सायन्स आनी इंजिनियरिंगाक 2 lakhs दुसऱ्या कडेन 4 आसतले 5 आसतले पूण आमी सोड आमी करूंक वचना कित्याक म्हळ्यार आमच्या भुरग्यांक एफोर्डेबल रेटींत क्वॉलिटी एज्युकेशन दिवचें त्या देखून आमी वी आर स्टार्टींग विथ दॅट आनी उरले कोर्सेस कंप्युटर सायन्स विथ AML विथ 1,75,000 आनी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 1,25,000 आनी इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी एंड इंजिनियरींग 1,50,000 so much lower than compared to other institutions because we want to give the best with the affordable rate त्या देखून रिजनेबल प्रायसांत आमी स्टार्ट करता आसा खंडीत जावन लोकांक ते एक सवाल आसतलेंच ते हांगासर आमच्या वेबसायटांत आसा आनी सकयल रितीन आमी सगळ्यांक सांगलां त्या विशयांत त्या देखून फिसा विशयांत कत करचें नाका कोणाक आर्थीक जावन कश्ट आसात पयले जावन आमी आमच्या संस्थेन स्कॉलरशीप दिता आसा कन्सेशन दिता आसा आजुनूय खंडीत जावन दिता कोणाक शिकप करूंक मन आसा कश्ट आसात तांणी आमचे लागीं येवन आमच्या मॅनेजमेंटान मेळ्ळ्यार मॅनेजमेंट खंडीत जावन तांकां सहाय करता पूण तांणी शिकपांत हुशार आसचें शिकपांत हुशार आसल्यार आमकांय सुलाभ जाता तांकां बरे मार्क्स येता जाल्यार मेरीट आसले जाल्यार तांकां पयशे ना जाल्यार आमी खंडीत जावन तांकां सपोर्ट करतलेंच भोव बरें फादर तें आयकून बारीक खोशी जाली आनी खंडीत जावन आतां लोकांक कितलें आयकून तांच्या मनांत आसतलें आतां इमिडिएटली तांकां आनी हे शो पळोवन तो जावंक पुरो तांकां बगल्यार वी वॉन्ट टू गिव इट अ ट्राय म्हणून तुमचें प्रोसेस कशें तुमी एक आमी आतां ऑलरेडी आमचे एडमिशन्स प्रोसेस स्टार्ट जाला एडमिशन्स ओपन फॉर आमी परमिशन मेळ्ळ्या दिसत आमी प्रेस कॉन्फरन्स करना ते ओपन जाला येदोळूच मोर देन अबावट 60-70 एप्लिकेशन आयल्यांत आनी ते प्रोसेस करता आसा आमी फर्स्ट वीक ऑफ जुनांत वी वील कीप दीस टेस्ट SAUT टेस्ट म्हळ्यार हांवें ते टेस्ट आमी थंयच करता कॉलेजीस आनी हेजे आनी बेस्ट ऑफ मार्क्स म्हळ्यार भुरग्यांक पयले आपयता
खंडी जावन थंय हांव स्टार्ट करन मागीर तांकां इंटरव्यू मागीर प्रोसेस continue आसतली जाता. इंटरव्यू जाल्ले उपरांत सेकंड राउंड जाल्ले उपरांत वील चूज देम Okay. देन दे हॅव टू पे द Fees. फीज पे केल्ले उपरांत तांकां 3 weeks ऑफ इंडक्शन प्रोग्राम आसता सगळ्या इंजिनियरींग भुरग्यांक Okay. सो आमचे प्लॅन बाय July 14th or so we'll start the classes. Start the classes. So immediately we'll start the classes. We So, don't wait. yes. By 3 weeks म्हणटना July end जाता. By 1st of August जावन तांचे क्लास स्टार्ट तांचे जाता. क्लास या सो इंजिनियरिंग एस्पिरंट्स कोण पुरो आसात आनी कोण टीव्ही पळोवन आसात वा तुमचे रिलेटिव्स मध्ये तुमकां गोत्ता दॅट दे आर इंटरेस्टेड आतां PUC जाल्लीं भुरगीं चिंतून आसात कोणाक खंय वेचे काले करचे म्हण परत एक पवटी सांगते आसा आमी सा लुईस कॉलेज तुमचे खातीर तांत्रीक शिकप स्टार्ट करते आसा आनी पाद्रपान येदोळूच मस्त माहिती तुमकां दिली देखून तुमी जाता तितले बेगीन तुमचें एप्लिकेशन सबमीट करचें कित्याक जुनाच्या पयल्या हप्त्यांत एग्जाम्स आसतात आनी तुमी प्रिपेर करूंक स्टार्ट करा तुमच्या सब्जेक्टाक तुमी रेडी जाया अँड खंडीत जावन गिविंग अ चान्स अँड गेटिंग इन टू एलॉयशियस इज अ बिग डील बीइंग एन एलॉयशियन आय कॅन टेल दॅट त्या कॉलेजीन तुमकां ग्रो जावंक मस्त ऑपॉर्च्युनिटीज आसात सो कोणाक पुरो बगले ओ इंजिनियरींग करूंक जाय आतां खंडीत जावन सेंट एलॉयशियस PUCंत साबार भुरगीं आसतात इंजिनियरींग करीचे न्ही एलॉयशियस ना दुसरे कडेन वचचें पडटा म्हण तांच्या मनांत आसता तसल्या भुरग्यांक खंडीत जावन एलॉयशियसाची इल्ली रूस साकल्ल्यांक तांकां थंय रावंक मस्त आशा आसता तसल्यांक एक वंडरफूल आमी ऑपॉर्च्युनिटी सिटी भितर त्याच कॅम्पस आमी स्टार्ट केला Yes. म्हळ्यार तांकां एका बिल्डिंगान अनेक बिल्डिंग building आयले आयले. आनी लक्सरीस आनी आमचे एकाडेमीक इयर स्टार्ट अर्ली ओके ह्या वर्सा म्हळ्यार परमिशन मेळोंक इल्लें लेट जाल्यान इल्लें लेट जाता येवच्या वर्सा जुनान स्टार्ट जाता जुनान start. तातूंत तांकां CET गरज ना दुसरे कावन्सिलींग गरज ना आमची एग्जाम तांणी पास केल्यार आनी इंटरव्यू पास केल्यार जालें जालें सो that डोंट is मिस easy. आउट ऑन द Yeah. ऑपॉर्च्युनिटी परत एक पवटी सांगता फॉर एवरीबडी हू वॉन्ट टू डू इंजिनियरींग एंड लॉ तुमी पळया वेबसायटाक पळया आनी खंडीत जावन मस्त प्रेस कॉन्फरन्स जाल्यात आमचो शो जाला मस्त माहिती तुमकां मेळ्ळा एकामेका कडेन सारा अँड टेक दी ग्रॅब दी ऑपॉर्च्युनिटी तशें सांगता फादर तुमी सांगले आसा तुमी लोकांक म्हळ्यार कोडयाळ घरांक एक अवकाश म्हणले बरी भायल्या गांवांक वचून शिकनातले बरी हांगाच एक तुमी लॉ तशेंच इंजिनियरींग एंड अदर कोर्सीस हाडल्यात पूण आतां भायल्या शहरांत हांगासर आयिल्ल्यांक तुमच्या कॉलेजीन कितें फॅसिलिटीज आसात कितें एम्युनिटीज आसात दॅट मेक्स देम फील लायक होम ऑर यू नो एलॉयशियस ओके वसियत म्हणून कितें आसा तुमी खडयाळ खंडी जावन दोगीसो जागो पूण आमी आतां इंजिनियरींग स्टार्ट करतना दॅट बिल्डींग इज फूल ऑफ AC वाव त्या देखून ते भुरग्यांक कांय करना हांगा खडयाळ आयिल्ले उपरांत कश्ट आसा ताणें प्राय म्हणून खंडी जावन द एनवायरमेंट वील डेफिनेटली सूट देम देन अदर ऑपॉर्च्युनिटीज नायकांत आमचे बेस्ट ऑफ ग्रेड्स वी हॅव आनी ताचे उपरांत we will go with the best of faculties also. Already आमी faculty recruitment start केला. We will start with the associate professors, professors in practice, industry experience आसल्यांक आनी curriculum आमचे ready जाला. Curriculum almost like IITs. That standard we already prepared. And future आमचे काय plan म्हळ्यार joint degree programs only category 1 universities can start. सो आमचे फ्युचराचे प्लॅन काय म्हळ्यार 2 वर्सां हांगात इंजिनियरींग केलें जाल्यार तांकां भायल्या गांव वचचें जाल्यार आमच्या लागीं मोर दॅन अबाउट 50 इंस्टिट्यूशन कोलॅबोरेशन आसा ओके USA जावन जावंक पुरो युरोपात जावन जावंक पुरो ऑस्ट्रेलिया जावन जावंक पुरो जपानात वचूंक पुरो ऑल ओवर द वर्ल्ड आनी आमचे इंस्टिट्यूशन आसा आमचे युनिवर्सिटी आसा सो द स्टुडंट्स कॅन डू 2 years हियर अँड 2 years abroad if they want to get a job. Wow. So we want to start that by next year itself. Oh, So I that's think such that is opportunities also we fantastic. try to give. आमच्या भुरग्यांक हांगा 2 वर्सां हांगा केलें जाल्यार मोस्ट एफोर्डेबल रेटीन जाता आनी 4 वर्सां ते भायल्या गांवांत करीत जाल्यार तांकां इट इज व्हेरी एक्सपेन्सीव त्या देखून वी आर प्लॅनिंग टू स्टार्ट इंजिनियरींग मात्र आनी दुसऱ्या प्रोग्रामान आमी स्टार्ट करता BCom जावंक पुरो BBN जावंक पुरो सिमिलरली विथ लॉ आमचे मस्त इंस्टिट्यूशनां युरोपांत आसा हांवें युरोपांत म्हजे स्टडीज केल्ले बेल्जियमांत आसतले थंय लॉ प्रोग्राम बरे बरे आसा थंयसर तेंचेच आमचे पाद्रापी विथ लॉयर्स आनी एडवोकेट्स आसात सो वी आर ऑलरेडी प्लॅनिंग टू स्टार्ट इवन विथ लॉ such kind of international law जावंक पुरो तांकां एक्सपोजर जावंक पुरो तांकां इंटर्नशीप जावंक पुरो वी वूड लायक टू गिव देम द बेस्ट ऑफ possibilities for the internship, best of companies जावंक पुरो all that we are trying our best so that our students can get the best and we want our students to get the best so that they can be the leaders. आय थिंक एक मस्त बरें ऑपॉर्च्युनिटी स्पेशली हांगा शिकून आनी 2 वर्सां भायल्या गांवांनी शिकचें बिकॉज मस्त जाणांक एक ड्रीम आसता टू गो अब्रॉड अँड स्टडी मे बी इट्स 6 months ऑर 1 year आनी थोडी इन्स्टिट्यूशन्स जस्ट 6 months दितात 1 year दितात सो 2+2 म्हणटाना इट्स अ ग्रेट ऑपॉर्च्युनिटी आमची डिग्री मेळटा तांकां तांची डिग्री मेळटा तांकां हांगा फाटी येवी येता तेंय काम करी येता ऑल दोस फॅसिलिटीज आय थिंक तुमी एक कॉलेज सिलेक्ट करतना आमचे विक्षकांकडे जावन एक कॉलेजीचे ब्रँड पळयतात विच अलोयशियस एनीवेज हॅज इट
सो ताचे वयर कितेंच प्रॉब्लेम ना पूण ताचे संग आतां फॅकल्टी पळयतात कॅम्पस प्लेसमेंट्स पळयतात फी स्ट्रक्चर एडमिशन ते हें पुरो पळयतात अँड एलॉयशियसान ते पुरो ऑपॉर्च्युनिटीज तुमकां दिवंक तीं तयार आसात म्हूण ऑलरेडी तुमकां तांणी सांगलां पूण ताचे संग आतां फादर एक लोकांक आसतले हे सवाल आतां हें नोवेंत कानून जावं दी तांत्रीक जावं दी नोवेंत शिकप फर्स्ट टाइम स्टार्ट करतना फर्स्ट इयर न्ही नाका कोण ना लेट्स गो टू सम कॉलेज कोणाक ऑलरेडी ते आसा आनी तांकां ऑलरेडी त्या फिल्डांत आसात हे फर्स्ट इयर न्ही सो असल्या लोकांक किल्ले डाऊट असल्या लोकांक खंडीत जावन तुमच्या फॅकल्टी वयर तांकां एक क्वेश्चन आसता हाऊ इज द फॅकल्टी आमचे प्रोफेसर्स तुमचे कशे आसात सो तुमी तांची विंचवण कशी केल्या वॉट डू यू वॉन्ट टू टेल आमच्या विशयकांक दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन म्हळ्यार सगळ्यांक की फॅकल्टी इज इम्पॉर्टंट फॅकल्टी बरी आसा जाल्यार म्हळ्यार फॅकल्टीक फर्स्ट ऑफ ऑल बरी नॉलेज आसचे एक्सपिरियन्स आसचे सो वी आर गोइंग टू रिक्रूट द फॅकल्टी विथ नॉलेज एंड एक्सपिरियन्स आमी फर्स्ट हँड आसल्यांक काणगोंचे ना एक्सपिरियन्स आसल्या फॅकल्टीकच काण येता खंडीत जावन म्हळ्यार इंडस्ट्री एक्सपिरियन्स आसल्या आनी अकॅडमिक्स आसल्यांक दोगांक आमी ट्रायंग टू गेट द बेस्ट आमचे फॅकल्टीक ऑलरेडी आमी अनावन्स केला बेस्ट ऑफ फॅकल्टी वी आर ट्रायंग टू गेट देम तांकां सॅलरी जाल्यार आमी बरी दिता पूण आमकां काल जाय म्हळ्यार भुरग्यांक इवन वेन वी आर स्टार्टींग एट द बिगिनींग तांकां बरे फॅकल्टी दिवचे आनी तशेंच फेसिलिटीज दिवचे आनी बेस्ट ऑफ थिंग्स दॅट आर पॉसिबल इवन दो इट इज फर्स्ट एक्सपिरियन्स मस्ताना सवाल आसता कडी हाडून तांकां सिटी भायर जाल्यार कितलेशे इंजिनियरींग कॉलेजी आसात लॉ कॉलेजी आसात थंय कित्याक वचून आमच्या लागीं काले घेतात म्हणून आमच्या लागीं आमी कितेंय सुरू केलें जाल्यार इज लायक मिदास टच थंयसर कालेमणी जाते आसा म्हण आमकां एक्सपिरियन्स आसा दो वी आर नॉट डायरेक्टली एक्सपिरियन्स पूण आमचे संस्थे आसात इंजिनियरींग दुसरे संस्थे आसात इंडियान त्या देखून आमी करियर सुरू करचे ना जेजून पयलें स्टार्ट करचे न्ही आमी पयलें मस्त स्टार्ट केल्यात त्या देखून आमी काणें करता तांचे एक्सपिरियन्स काणयता आमचे जेजूतांचे दुसऱ्या संस्थे तांकां हांगासर आपयता आसा ते हांगासर आयिल्ल्यान आमकां फर्स्ट टायम जालें जाल्यार आमकां कांय कश्ट म्हणून बगनात तांचे आमचें कोलॅबोरेशन ऑलरेडी आसा नेटवर्क आसा आनी नेटवर्क खाली इंडिया भितर मात्र न्ही आमचें नेटवर्क ऑल ओवर द वर्ल्ड आनी आमचे संस्थे मोर दॅन अबाउट 189 हायर एज्युकेशन संस्थेच आमच्या वर्ल्डांत आसा त्या देखून आमकां तितलें आसल्यान आमकां तांचे संग नेटवर्क केल्ल्यान कोणीय हांगासर येतना कांय भिवची गरज आसना एक फॅकल्टी फेसिलिटीज मागीर दुसरे इन्फ्रास्ट्रक्चर फेसिलिटीज ताचे सांगातच लॉट ऑफ प्रोग्राम्स आनी एका भुरग्याक ताची पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट करीत जाल्यार व्यक्तित्व विकसन करीत जाल्यार हांगासर कसले आमी सवलती दिता आनी हांवें सांगलें बरें इन्क्युबेशन सेंटर जावं पुरो ते नवें चिंता तांकां ऑन्टरप्रिनरशिपाक तांकां जाय जाल्लें प्लॅन करूं जावं पुरो लॉ आमी स्टार्ट करचें जाल्यार थंयच एक कोर्ट आसा तांकां 5 मिनट थंय पावयेत आनी तसली फेसिलिटी खंय मेळना लॉ करचें जाल्यार एक विदीन 5 मिनिट्स दे कॅन बी देर एंड सच कायंड ऑफ फेसिलिटीज थंयच आसा जे म्हळ्यार आनी वीथ द बेस्ट ऑफ फेसिलिटीज वीथ द न्यू बिल्डींग दॅट इज कमींग अप फॉर बोथ इंजिनियरींग एंड लॉ एंड दॅट इज आवर आयडिया आमी स्टार्ट करतना वेळ जालो जाल्यार आमी वेळ होगडे नासतना बेस्ट ऑफ फेसिलिटीज जावन आमी स्टार्ट केलें जाल्यार खंडीत जावन आमच्या पेरंट्सांक पोशकांक बरो असो खंडीत जावन येतलो आनी सोडावत पोशकां एलोशा सिकलिन्स आनी तांकां गुत्ता आमच्या एज्युकेशना विशयान खंडीत जावन तांकां धैर्य येतलें आनी आमी तांच्या भुरग्यांक आमच्या लागीं धाडटले म्हणून आमकां बरो आसा इल्ले चड माहीत तुमच्या हॉस्टेल्सा विशयांत हांवें आयकलां जिम आसा स्विमींग आसा आनी मस्त एक्टिविटीज आसा देखून 1-2-3 एक्टिविटीजा विशयांत लोकांक खंडीत जावन एक हांवें सांगलें व्यक्तित्व विकसना खातीर तांकां जाय तितल्यो सवलती आसात आनी हॉस्टेलांक केदार तांची सवाल आसता आतां पयशिल्ले भुरगे आयले जाल्यार तांकां खंय रावयेत म्हणून हांवें सांगलें हांगा लागशिल्ल्यांक कडयेच्या कडी जावन घरा वचयेत पयशे आयले जाल्यार आमचे भितर हॉस्टेल आसात आनी मुखाराकी आमी हॉस्टेल स्टार्ट करता आनी सिटी भितरच मस्त संस्थे तांचे हॉस्टेल सवलती आसात पूण ते आतां मुखार आयल्यात आमच्या सांगात टाय अप करूंक आनी कोलॅबरेट करून तशें काल जाता म्हळ्यार आमी थंयसर रावल्यार तांकां बसांची वेवस्था आमी करता त्या संस्थेन आमच्या लागीं येवंक ती 10 मिनटाची 15 मिनटाची वाट मात्र त्या देखून कडयेर व्हडलें शहर न्ही ल्हान शहर जाल्ल्यान बेलेन रावचें जाल्यार आमचे भितर कितें आमी सवलती आसा खंडीत जावन दिता एका वेळार जायना जाल्यार दुसऱ्या मागीर लेट जावन आयिल्ल्या भुरग्यांक खंडीत जावन आमी कोलॅबरेट करून तांकां ते सवलती खंडीत जावन दिता आनी बसार येवचें जाल्यार थंय रावचें जाल्यार आमीच तांचे टायप करून आमी तांकां सांबाळटा म्हणून बरो असो खंडीत जावन दिता वेरी नायस एक सवाल असलें आतां स्पोर्ट्सान हुशार असल्यांक वा दुसऱ्या एक्टिविटीजान हुशार असल्यांक तसल्यांक कांय स्पेशल कांय हें आसा गी ह्या कोर्सांक एंट्रन्स जालें आसा गी आमी दुसऱ्या कोर्साक जाल्यार मेरिट बेस्ड मेरिट बेज आसा स्पोर्ट्सान आसल्यांक आमी खंडीत जावन सवलती दिता आमी दुसऱ्या कोर्सान जाल्यार 50% आमकां नॅशनल लेवलार तांकां 50% कन्सेशन ऑलरेडी आसा आमच्या लागीं स्पोर्ट्स पॉलिसी आसा त्या देखून भुरगीं कोण शिकपांत हुशार आसा तांकां ऑलरेडी बरे पर्संटेज आयला तांकां आमी स्कॉलरशीप दिता त्या देखून स्कॉलरशीप तांतूय मेळटा एकाडेमिक्सान मेळटा स्पोर्ट्सान आसल्यार मेळटा दुसऱ्या एक्टिविटीज आसल्यांक खंडीत जावन मेळटा
दुसरे एक्टिविटीज थोडे 3 एक्टिविटीज बारी बरे आसले जाल्यार विद्यार्थी हायली टॅलेंटेड आसले जाल्यार तांकां एक कंडीशन जावन आमी स्कॉलरशीप दिता. ओके ओके. आतां तुमी पळयलां खंडीत जावन हांवें तुमची वर्स प्रिंसिपल टू वायस चान्सलर जर्नी म्हळें तातूंत तुमकां सबार भुरग्यांची वळख जाला आनी हांवें आयकल्या प्रकार तुमी एक स्टुडंट प्रिंसिपल वा स्टुडंट वायस चान्सलर भुरग्यां कडेन मस्त उलयतात, भुरग्यांक सांगतात तुमी बरसतात म्हणून भुरगींच खंडीत जावन एलॉशन्स सांगतात आनी ते आमी आयकलां. सो आतां फादर तुमकां कशें बघता भुरगीं आतां जेन झी पुरो आयलां, सो पयल्यान आतां खंडीत जावन देर इज अ लॉट ऑफ टेक्नॉलॉजी टच. तशें आसतना एस्पेशली इंजिनियरिंगांत हँड्स ऑन एक्सपिरियन्स तांकां कॉलेजीन दिवचे तेले टेक्नॉलॉजी बेस्ड फॅसिलिटीज तुमी कालें केल्यात नवे. एक सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी बेस्ट ऑफ फॅसिलिटीज कंप्युटर्स आमी हाडटे आसा आनी बेस्ट ऑफ कंप्युटर्स आमी दिते आसा एक तें. ताचे सांगता टेक्नॉलॉजी सांगता डिजिटल जाते आसतना जेनझीक तुमी म्हळ्यार भुरग्यांचे टच आसा जे ह्युमन टच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आय थिंक दॅट इज वॉट आमच्या फॅकल्टीक आमी सांगचे म्हळ्यार आतां आमी ट्रेनींग धरते आसा तांकां कंटिन्युअसली. पयलेंचे बरी जायना झेन पयलेंचे आल्फा आनी एक्स आनी वाय आनी पुराय आसता. आतां झेन झी मागीर आल्फा जनरेशन येते आसा त्या जनरेशन चिंतापूर दुसरें आसा. तांकां टेक्नॉलॉजी इम्पॉर्टंट. टेक्नॉलॉजी सांगता आमी कशें तांचे सांगता चलता तें इम्पॉर्टंट. ते एकम्पनीमेंट इज इम्पॉर्टंट. त्या देखून आमचे कावन्सिलर्स आसात फूल टायम 10 कावन्सिलर्स आसात. तशेंच आमचे टिचरां जाल्यार बारी बरी आसात. मेंटरींग बारी बरे चलते आसा. ते फॅसिलिटी सांगता तांकां आमी कितें दिता. एक फॅसिलिटी काले म्हणजे भुरग्यांक आतां कॉम्पिटिशनां बसत जाल्यार आमी जावन तांचे रजिस्ट्रेशन फीस भरता तांकां भायर वचून सोडटा. तशें दे कॅन कॉम्पीट विथ एनी अदर इंस्टिट्यूशन. वी वॉन्ट दॅट टू हॅपन एंड मोर हांगात आमी कॉम्पिटिशन दवरन इवन इंटरनॅशनल कॉन्फरन्स करन आमच्या भुरग्यांक दुसऱ्या जावन हांगा येतना शिकपाक एक चान्स. ताचे उपरांत रिसर्च इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. संशोधन कित्याक म्हळ्यार आजकाल कालें जायचें जाल्यार आमी संशोधन खंडीत जावन करीचें. त्या देखून आमी रिसर्चांत स्ट्रॉंग जाल्ल्या फॅकल्टीक आमी चूज करता. आमी ऑलरेडी तशें मस्तन आयल्यांत मस्तन एप्लाय केलां ऑलरेडी. सो वी आर गोइंग टू चूज सम ऑफ द पीपल हू आर व्हेरी गुड इन रिसर्च जालें जाल्यार बिकॉज दे हॅव ऑलरेडी एक्सपिरियन्स आसा मागीर दे वील डू द रिसर्च. ते रिसर्च करता म्हणटना इंस्ट्रुमेंट्स येतात. द बेस्ट ऑफ इंस्ट्रुमेंट्स येता सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी येता आनी कोलॅबरेशन बिल्डअप जाता. तशें बिल्डअप जाल्यार आमकां भुरग्यांक आले घरी येता आनी शिकते आसतना दे कॅन ऑल्सो गेट इन टच वीथ सच फॅकल्टीज सच फॅसिलिटीज. दे कॅन ऑल्सो स्टार्ट थिंकींग. रिसर्च इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. संशोधन बारी एक इम्पॉर्टंट जावन आसा. ताचे सांगता स्वउद्यम तांकां इन्क्युबेशन फॅसिलिटी दिले जाल्यार ताचे सांगता IPR तांकां पेटंटिंगाक ऑलरेडी आमचे मस्त पेटंट्स आसा आनी वी आर प्लॅनिंग टू गेट मोर एंड मोर कंप्युटर सायन्स एंड पेटंट्स येत जाल्यार आमच्या भुरग्यांक थंयसरच एक संदर्भ मेळटा तांकां एक्सेल करूंक आनी ते दुसरे कडेन वच येत. आयडिया इज दॅट कडी जावन वी वॉन्ट टू गिव द बेस्ट सो दॅट आमकां भुरगीं बारी बरी मेळटा. एक्सलंट स्टुडंट्स वीथ व्हेरी गूड टॅलंट्स तांकां तशेंच फॅसिलिटी म्हणून दिते जाल्यार आमी वी वॉन्ट टू सी दॅट दे शायन नॉट ओन्ली इन इंडिया ऑल ओवर द वर्ल्ड. That's the plan. I think that's a very nice thought आणि खंडीत जावन एज द मोटो स्टँड्स शाईन टू एनकिंडल न्हय खंडीत हर एक भुरगें थंय येता ते एक थॉट मनान दवरून येता आनी इफ यू गेट द रायट एनवायरमेंट टू बूस्ट दॅट एनर्जी वॉट एवर इट इज आय थिंक इट वील गो अ लॉंग वे. पूण ताचे सांगता फादर आतां तुमी सांगलें स्वा उद्यमा विशयान बट देर वील बी सम पीपल हू वॉन्ट टू वर्क समवेर एल्स गेट हँड्स ऑन एक्सपिरियन्स. तांकां कळोंक जाय ते एक्झॅक्टली ते इंडस्ट्री कशें वर्क जाता म्हण एंड देन दे वील गो टू दियर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. देखून आतां सवाल इंजिनियरींग म्हणटना एस्पेशली ऑर लॉ म्हणटना पीपल थिंक अबाउट वॉट अबाउट माय जॉब वॉट नेक्स्ट. आतां एक 4 वर्सां शिकून मागीर कालें आतां हांव भायर गेलीं आतां भायर 2 वर्सां हांगा केलें 2 वर्सां भायर केलें पाटी येवन मागीर कालें. सो वॉट अबाउट कॅम्पस प्लेसमेंट्स तुमचे कॅम्पस प्लेसमेंट्स आतां कशे आसात आनी कितें तुमी तातूंत प्रोग्रेस हाडूंक पळयतात. खंडीत जावन MCA आनी BCA कॅम्पस प्लेसमेंट इज एक्सलंट. Very good packages. त्या देखून आमी तांदूच स्टार्ट केला. इंजिनियरिंग प्रोग्राम्स ऑल्सो वी स्टार्टेड इन द सिमिलर डायरेक्शन्स. त्या देखून भुरग्यांक थंयसर खंडीत जावन वील ट्राय टू गेट द बेस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज आनी आमकां मस्त एक्सपिरियन्स ऑलरेडी आसा टायअप्स आसल्यान वील गेट देम अँड सी दॅट तांकां कॅम्पसा भितरच एम्प्लॉयबिलिटी स्कील तांकां दिवन तांकां ट्रेनींग करन तांकां दिवन आनी एक आमचे प्लॅन आसा म्हळ्यार मोर एंड मोर आनी फायनल येताना तांकां इंटर्नशीप फॅसिलिटीज इंटर्नशीप मात्र आनी तांकां एप्रेंटिसशीप. The students can go to a company and industry can work there for almost 6 months. त्या कारण जाता तांचे हँड्स ऑन एक्सपिरियन्स तांकां मेळटा आनी दे ऑल्सो अंडरस्टँड आतां हें काम आमकां करी येत गी तांकां हँड्स ऑन एक्सपिरियन्स मेळ्ळ्यान तांकां एक समजता म्हाका ह्या फिल्डांत इंट्रस्ट आसा आसक्त आसा पॅशन आसा आनी कंटिन्यू करी येता म्हणून तो जाल्यार भुरग्यांक थंयसरूच जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज मेळटात. वी ट्राय टू गेट दॅट कायंड ऑफ एन अंडरस्टँडींग सो दॅट तांकां कॅम्पसा भितर प्लेसमेंट मेळोन इनक्रीज द पॅकेजीस
वय That आय is the- थिंक आणि job तांकां opportunity- मेळनात तांकां स्वाउद्यम खंडीत आसा वय. दोन तरांचे वी आर कॉन्सन्ट्रेटिंग ऑन टू Both. थिंग्स वन इज जॉब सीकर्स एंड जॉब प्रोवायडर्स येस वाव दॅट्स रियली नायस आनी आय थिंक दोगांयक तुमचें आलोचन कितेंय आसल्यार तुमकां दोनी ऑपॉर्च्युनिटीज हे कॉलेज प्रोवायड करता definitely. खंडीत जावन सो डोंट वरी अबाउट कॅम्पस प्लेसमेंट्स यू विल बी प्लेस्ड इफ नॉट यू विल बी एटलीस्ट बिल्ट इन सच अ वे दॅट यू कॅन क्रिएट युअर Yeah, ओन थिंग exactly. सो विच इज व्हेरी नायस Aloysius always believe not just making a living, Yeah. make a life म्हणटा वय आमी थंयसर तांकां एक सवलती अशें दिता वंगी आनी फेसिलिटी दिता वंगी आनी ऑल्सो तांचे पर्सनल डेव्हलपमेंट करूंक सो दे कॅन मेक ए लायफ तुवें सांगले बरींच खंय गेल्यार तांकां जॉब खंडी जावन मेळटा ते जावन आपोवन दितले वय दॅट इज वॉट वी वॉन्ट आणि हांवें आयकलां तुमच्या कॉलेजीन आतां येदोळस मस्त कोर्सीस आसात आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेन स्ट्रीम कोर्स त्या तुवें आतां इंजिनियरींग शिकतना ताचे सांगात यू कॅन स्टडी समथींग एल्स एंड सो आय थिंक आय रिमेंबर इफ 4-5 years ago कोर्सेरा तुमचे टायअप असले सो तसले काले आनीकी आसात गी तुमचे आसात टायअप आमचे सो लागीं, कॅन yeah. स्टुडंट्स ऑल्सो Yes, टेक yes. ऑनलायन कोर्सीस एंड लर्न समथींग आतां EDEX जावंक पुरो EDEX इज स्टार्टेड बाय आवर ओन ओल्ड स्टुडंट येस so he is there, we are in touch with him. MOOC courses, Coursera courses, Swayam asa. We have started lot of courses NPTEL आता वय आमकां we make that compulsory now, Okay. mandatory courses. And first year आमी all the students have to take certificate courses. For एक faculty नी, for एक department दावनो, they are supposed to give these certificate सो courses. ये सेम पॅटर्न इंजिनियरिंग Same एंड pattern लॉ engineering कंटिन्यू जाता Okay, म्हळ्यार okay. फर्स्ट इयर आसतना एक टायपाचे देन स्वयं कोर्सेस MOOC courses. So every year when they come up they will get something additional. एडिशनल ते तांचे सांगात तांकां एडिशनल शिकोवंक मेळटा आनी हँड्स ऑन एक्सपिरियन्स मेळटा वय. सो दीस थिंग्स वी मेक इट मॅन्डेटरी सगळ्या भुरग्यांक कितें अवकाश मेळिल्ल्यान खंडीत जावन तांणी मुखार येते आसतना आतां UGC जावन आतां NEP स्टार्ट करून ABC म्हणून स्टार्ट केला दॅट इज पर्सनल बँक अकाउंट म्हणून हर एका भुरग्यांक तांचे क्रेडिट्स काडिल्ले पर्यंत ते पुरे डिजिटल जावन येता ओके त्या देखून तांकां ते एक एडिशनल ते आमी इंस्टिट्यूशन ऑलरेडी दिते आसा दुसऱ्या भुरग्यांक आनी ह्या भुरग्यांकय खंडीत जावन तो अवकाश आसतलोच व्हेरी नायस सो फादर आतां तुमचे एक हाचे कोर्साचे न्ही तुमचे एक्सपिरियन्स हांवें सारचें तुमकां हें डेव्हलपमेंट इतल्या वर्सांचे फ्रॉम नॉट बींग अ युनिवर्सिटी टू अ युनिवर्सिटी आनी आतां नवे कोर्सीस तुमी एड ऑन करचे तुमकां पर्सनली कशें भोगते आसा तुमची जर्नी दॅट वॉज एन डिफरंट रोलर कोस्टर रायड म्हण येता चिंतन स्टार्ट करतना हें पळय चिंतप नातलें आसलें एक तुजें आलोचन आसलें इतलें वगी जाता म्हणून चिंता घुसना खंडी जावन आमचें नेटवर्क बरें आसा ऑल द स्टेक होल्डर्स म्हण येता पेरंट्स जावंक पुरो आमचे स्टुडंट्स जावंक पुरो आमचे फॅकल्टी जावंक पुरो आमचे अल्युमनाय जावंक पुरो द सपोर्ट इज एक्सलंट ते बिलॉंगिंगनेस बारी आसा आमच्या संस्थेचेर म्हळ्यार मस्तून तें शिकिल्लें आसलेल्यान आमकां तें एक बूस्ट म्हण येता आमकां धैर्य दिते आसता कितें म्हळ्यार कालें केलें जाल्यार आमच्या सांगाता हांगा जोण आसा आमच्या सांगाता लोक आसा आनी आमचोच लोक आमच्या सांगाता सदांय रावता तो एक भरवसो आसलेल्यान येत धरून सर इतलें करूंक आमकां साध्य जालें एका जाल्यार भरवसो ना जाल्यार मॅनेजमेंटाक ते जावन आयसोलेटेड जाता पूण मॅनेजमेंटा सांगाता सक्कड आसलेल्यान आमचे पदराप जावंक पुरो आमचे प्रोविन्शियल रेक्टर बाप तशेंच आमचे दुसरे पदराप जेजूत पदराप आनी सकड फॅकल्टी सांगाता म्हणून आमी काम करने आसा म्हाका एक हांगा फाटल्या सुमार वर्सान कितें धैर्य दिता म्हळ्यार टीम वर्क आमी सकडी एक जावन न्ही आमी सकडी सांगाता आमचो संस्था म्हणून एक काम करना आसा त्या देखून आमकां येत धरून सर इतले मुखार सून वचो साध्य जालें नॅक ग्रेड जावन दी आमकां NRF रँकींग कर्नाटकान 2 इंस्टिट्यूशनां मात मेळटा आसा NRF मस्त वर्सां जावन एक जोसेफ्सांत बँगलोर मेळटा जाल्यार ते जेजुईट संस्था आनी एक हांगा एलोशियस दुसऱ्या संस्थांक येत धरून सर मेळोना फाटल्या सुमार वर्सां जावन त्या देखून आमकां एक अभिमान बरो संस्था आसा आनी सांगाता सकड जावन काम करते आसात आनी तशें एक टीम वर्क जावन मुखार गेलें जाल्यार आमकां मस्त वावर करूंक साध्य आसा आनी आमी आतां लॉ स्टार्ट करचे जाल्यार बेजिकली आयडिया इज लोकांचे हक्कां खातीर तांकां माहिती दिली जाल्यार आनी सोशियल वर्काचे कितें जोन आसात तांकां एक बरो एक लॉयर जावन येत जाल्यार तो जज जायत जाल्यार आमचें एक इंस्टिट्यूशन एक संस्था जावंक पुरो एक देश जावंक पुरो एक स्टेट जावंक पुरो इम्प्रुवमेंट करूंक मस्त साध्य आसा and whenever we want somebody to study in our institution we want to see that they become change agents परत सकणी ट्रान्सफॉर्मेटिव्ह एजंट जावन मुखार येता जाल्यार आमी म्हणटे आसो थंयसर प्रॉब्लेम आसा इकॉनॉमीक प्रॉब्लेम जावं पुरो ते प्रॉब्लेम जावं पुरो खंडीत जावन आमकां बरो आमचे ओल्ड स्टुडंट आसा ते जावन मुखार वचून बऱ्या हुद्द्यार पावती जाल्यार
आमकां हे पॉवर्टी जावंक पुरो हंगर जावंक पुरो पुराय इरेडिकेट करियेत तोच आमचो भरोसो जावन आसा वय सो ते अशें सांगतना म्हाका एलुमनायचे उडास आयले देखून आतां तुमचे एलुमनायज मस्त जाण पार्टी येवन टॉक्स दिवचे तसले सेशन्स तुमी करतात सो तुमी ते इंजिनियरींग आनी लॉ कितें आतां खंडे जावन इंजिनियरींग एलुमनाय म्हूण कोणी आसचे ना दिस विल बी द फर्स्ट बॅच बट डू यू तुमच्या मतेर आसा की प्लॅन टू यू नो टीच देम इंजिनियरींग एलुमनाय डायरेक्ट ना जाल्यार दे आर आवर एलुमनाय म्हळ्यार PUC जाल्या उपरांत कितलोसो भुरगो आमचे NIT जावं पुरो IIT जावं शिकलो मस्त आसा तांणी ऑलरेडी आमकां कॉल्स करून सांगता आसात आमी येता तुमकां तुमच्या सांगत आसा कित्याक म्हळ्यार 10व्या म्हणसर PUC म्हणसर आमी थंयसर शिकल्या थंयसर शिकून CET जावन मागीर आमी इंजिनियर जावंक पुरो आमी लॉयर जावंक पुरो मस्त रितीन आमी मुखार आयला पूण आतां आमकां संस्थाक पाटी दिवंक टायम त्या देखून आमी काय केला हर एका डिपार्टमेंटाक तांचे एलुमनाय आसात ते आमी बिल्ड अप करते आसा वर्साक एटलिस्ट 10-15 जण 20 जण तांच्या एरियांत आसले येवन आयदर टॉक्स डायरेक्टली दिवन दितात नाजाल्यार ऑनलायन आतां ऑनलायन फेसिलिटीज आसल्यान ऑनलायन दिवंक मस्त अवकाश आसात खंडीत जावन तोय आमकां एक संदर्भ म्हणून येता ओके सो आतां एलुमनायचे जालें आतां सोसायटी आसा फादर आनी एज्युकेशन सिस्टम आसा if it doesn't go hand in hand there's an imbalance आता सोसायटीन कितें जावन आसा तितल्यान ते एज्युकेशन सिस्टमांत तितल्यान डेव्हलपमेंट जायचे तितल्यान थॉट प्रोसेस आसते सो एज्युकेशन सिस्टम आनी सोसायटी तुमी कशें बॅलन्स करते आसा ते एक बरें इम्पॉर्टंट सवाल कित्याक म्हळ्यार एज्युकेशन सिस्टम मुखार वचत आमचे कंट्रींत अनफॉर्च्युनेटली एज्युकेशना खातीर चड सपोर्ट मेळना ह्या दिसांनी ते मेळनातल्या टायमार आमी कालेंगर जे म्हळ्यार दुसरे इंडस्ट्री टायप जावं पुरो दुसऱ्या रितीनी एज्युकेशनाक इम्पॉर्टन्स दिलें जाल्यार एज्युकेशन कितलें बरें एका कंट्रींत एका देशांत कितलें एज्युकेशन मुखार वता तितलें डेव्हलपमेंट साध्य आसा एज्युकेशना जर डेव्हलपमेंट साध्यच ना त्या देखून बरें एज्युकेशन दिलें जाल्यार क्वॉलिटी एज्युकेशन दिलें जाल्यार खंडीत जावन तुजो एक रिजन इम्प्रुवमेंट करियेत स्टेट इम्प्रुवमेंट करियेत राष्ट्र इम्प्रुवमेंट करियेत त्या देखून आमी कितें जुसचें म्हळ्यार खंडीत जावन बरें एज्युकेशन जायचें क्वॉलिटी एज्युकेशन दिल्यार थंयसर ट्रान्सफॉर्मेशन जाता ट्रान्सफॉर्मेशन खाली एक माहिती दावन जावचें न्ही आमी वी ऑलवेज बिलीव इन 3 थिंग्स एक इन्फॉर्मेशन द बेस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन फॅक्ट इज इम्पॉर्टंट सेकंड इज फॉर्मेशन आमचे केदाळे आमच्या संस्थेन आमी मेन दिवचें फॉर्मेशन तें फॉर्मेशन जावन काल जायचें ट्रान्सफॉर्मेशन जालें जाल्यार अभिवृद्धी आसा थंयसर चेंज आसा थंयसर खालें म्हणी जाता पयलें जाल्लेंच कंटिन्यू जायना त्या देखून चेंज इज कॉन्स्टंट म्हणटे आसतना टॅक्नॉलॉजी मात्र न्ही मनशाचें तें एक चेंज जाते आसा जें परिवर्तन जाते आसा जें थंयसर दोनूय सांगतच जालें जाल्यार आमकां वी कॅन लिव इन कम्फर्ट एंड ऑल्सो लिव इन पीस हार्मनी थंयसर येता नाजाल्यार एका रितीन मुखार गेले जाल्यार आनी एका रितीन EQ म्हणे आसतलें IQ सोड जालें जाल्यार कांय फायदो ना त्या देखून सांगत आमी गेले जाल्यार दोनी ते फॉर्मेशनान मेळटा कॅरेक्टर बिल्डअप थंय जाता आय थिंक दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट सोसायटीन जी येता आसतना आमी ते आमकां गोत आसा जे टू बी यू नो द ट्रान्सफॉर्म बिंग्स इज अ स्पेशल थिंग एंड दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट एंड आय थिंक एक स्टुडंट मस्त टायम तसो एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशनान स्पेंड करता आनी ते इन्स्टिट्यूशन जर तर ताका ते हेल्प दिना ते बूस्ट दिना देन वी आर लुजींग समथींग घरा लेवरी सो वी आर लुजींग समथींग सो फायनली फादर आतां सवाल आसतले आमच्या स्टुडंट्सांक खंडीत जावन क्लॅरिटी आयल्या की ते पुरो क्वेश्चन्स आसात ताका आन्सर्स मेळ्ळे बट आमच्या पेरंट्सांक आसतले फादर कॉलेजीन कालो जाता म्हण आमकां कशें कळचें खाली आसा गी तुमच्यान टू कीप द पेरंट्स इन्फॉर्म्ड बिकॉज इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट इन दीस जनरेशन वेर स्टुडंट्स आर इन टू टेक वेर स्टुडंट्स नो देअर ओन थिंग्स एंड डू देअर ओन थिंग्स असल्या एका संस्थेन शिकतना इतल्या भुरग्यांक इतले पेरंट्स असतात जावंक पुरो भायल्या गांवांतावनी NRIs ऑल्सो कम कोडियालच्या शहराचे लोक आसतलो फॉलो अप करूंक पुरसोत आसची ना बट तरी तुमी एक कॉलेज जावन एक रेस्पॉन्सिबल एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन जावन कितें दितात फॉर पेरंट्स खंडीत जावन पेरंट्स आमचे लागीं रेग्युलर टचर आसात कित्याक म्हळ्यार आमी स्टुडंट कनेक्ट म्हणून स्टार्ट केला स्टुडंट कनेक्ट जावन कितें भुरगें थंय जाता तांचे अभिवृद्धी जाता ते रेग्युलरली पेरंट्स कॅन नो ते वॉट्सअप जावन जावंक पुरो SMS जावंक पुरो पेरंट्सांक रेग्युलर जावन तांकां इन्फॉर्मेशन मेळटा आसा आनी ताचे उपरांत आमकां मेंटर्स म्हणून आसात मेंटर्स म्हळ्यार एक 10-15 जाण भुरग्यांक एक टिचर मेंटर जावन आसा आतां ताका ऍड जावन आमी कावन्सिलर स्टार्ट केला सो देर आर कावन्सिलर्स हे कावन्सिलर्स जावन रेग्युलरली पेरंट्स गेट टू नो तांच्या भुरग्यांक काणी जाते आसा एका दाडा तांकां एक इन्फॉर्मेशन मेळना जाल्यार दे कॅन ऑलवेज गेट इन टच विथ अस ते वेबसायटान तांचे नंबर्स आसात कावन्सिलर्सचे नंबर्स आसात आमचे सगळे स्टाफाचे नंबर्स आसात आमचे नंबर्स आसात इफ समबडी डजंट रिलेट विथ देम एवरीबडी इज देर कोणाक म्हणी तांकां नॉक करियेत डोर एंड वी आर ऑलरेडी देर टू हेल्प बिकॉज वी आर इन अ जेनझी करेक्ट या आनी जेनझी ह्या टायमार काम जाता म्हळ्यार
तांकां पेरंट्स अशी एक दोग भुरगीं आनी तांकां केदाळे तांचे विशयान चिंता बसता तांकां काम जाता ते इस्कालांत आसतात थंय कसले फेसिलिटीज आसतात तांकां हुशार नासता जाल्यार काने कोण पळयता थंय जावन आनी मस्त सवाल आसतना तांकां जापी खंडीत जावन आमचे इन्स्टिट्यूशन जावन मेळटात आनी सकट आमी एका इन्स्टिट्यूशनाक तांचे खातीरच म्हणल्यार बरें आसा दॅट्स वाय इट इज नाव मोर ऑफ लर्नर सेंट्रीक स्टुडंट सेंट्रीक एप्रोच अर्लियर इट वॉज अ टीचर सेंट्रीक आतां लर्नर सेंट्रीक म्हळ्यार भुरगींच आमकां तांचे एक हें जावन लायफ जावन मेळटात गिफ्ट जावन मेळटात त्या देखून तें गिफ्ट आमी मुखार कशें आमी बिल्ड अप जावन वता तें इम्पॉर्टंट त्या खातीर आमी खंडीत जावन आमचो वेळ जावंक पुरो आमची एनर्जी जावंक पुरो आमी त्या विशयांत गळसिता म्हणून हांव सांगूंक आशेता फायनली फादर आमी आतां येदोळतावन आयकलें तुमचें जेजुईट इन्स्टिट्यूशन म्हणून आनी जेजुईट एज्युकेशन इज व्हेरी डिफरंट फ्रॉम अदर एज्युकेशन ते एक डिफरन्स कोण एक जेजुईट इन्स्टिट्यूशनान शिकता तेंतून भायर वचून आनी एक इन्स्टिट्यूशन शिकल्या भुरग्याक ते डिफरन्स म्हाका कळटा सो कितें स्पेशलिटी तुमच्या जेजुईट इन्स्टिट्यूशनाची आमच्या विक्षकांक कितें जेजुईट इन्स्टिट्यूशन केदाळे आमी म्हणचे कुरा पर्सनालिस म्हणून द केअर ऑफ द पर्सन द केअर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आमी कितलीं भुरगीं आसूं पुरो आमच्या इन्स्टिट्यूशनान पूण इंडिविज्युअल केअर इज इम्पॉर्टंट ते आमचें स्पेशल वोकेशन म्हणून येता वी वॉन्ट टू गिव दॅट बेस्ट म्हळ्यार ईच पर्सनालिटी इज डिफरंट त्या देखून तांकां जाय पुरत्या रितीनी आमी तांकां आमी प्रोवायड करन वी गिव दॅम द बेस्ट ऑफ फेसिलिटीज तें एक आनी एक माजीस म्हणटा हांव माजीस म्हळ्यार गिव द बेस्ट केदाळे भुरग्यांनी इवन वेन दे आर बेस्ट फॉर द ग्रेटर ग्लोरी ऑफ गॉड म्हणटा बरें वी आर नेवर द बेस्ट वी वॉन्ट टू गिव दॅम द बेस्ट आनी एक कालें म्हळ्यार फायंडींग गॉड इन ऑल थिंग्स आमी देवाचेर आमी पातयेले मनीस खंयच्याय धर्म जावन येवंक पुरो खंयच्याय जाती जावन येवंक पुरो पूण तांचे धर्मांत जावन तांणी कशें देवाक थंयसर पळयतात दुसऱ्यान थंय आनी हेरांत थंय आनी संगते थंय पळयलें जाल्यार थंयसर डेवलपमेंट खंडीत साद आसा दीज आर फ्यू वेज दॅट वी आर क्वायट डिफरंट फ्रॉम दी अदर इन्स्टिट्यूशन आनी आमचे इन्स्टिट्यूशन सहाय म्हणले प्रोग्राम आसता आउटरीच प्रोग्राम इज कंपल्सरी सो दॅट वॉट हॅपन्स एक संस्था पळयल्या कुठले थंय रियालिटी दुसरी आसता आनी वी हॅव टू चेंज आनी आमची पेडागॉजी इट सेल्फ द पेडागॉजी इज कॉन्टेक्स्ट फर्स्ट ताचे उपरांत एक्सपिरियन्स थंयसर काम जाता मागीर रिफ्लेक्शन वी गिव लॉट ऑफ इम्पॉर्टन्स रिफ्लेक्शना काल जाता मनशाचें एक अभिवृद्धी जाता मनीस चिंतूंक सुरू करता थंयसर आमी रिफ्लेक्शन आनी क्रिटिकल थिंकींग केल्ल्या उपरांत आमकां कानाय करूंक साध्य आसा ताचे उपरांत एक्शन देन इवॅल्युएशन सो दॅट इज अ पेडागॉजी कंटिन्युअसली मूव जावन तें केदाळ दिल्लें म्हळ्यार 16th century दिल्लें जेजुईतांनी ते 16th century दिल्लें आजुनूय तें कंटिन्यू जावन येता आसा आमचे सकट विद्यार्थींक आमी खंडीत जावन दिते आसा ते आमचे फॅकल्टी जावन ते मेळटे आसता आनी ट्रेनींग जाल्ल्यान त्या भुरग्यांक मुखार वयता आसतना ते डिफरन्स खंडीत जावन कळटा व्हेरी नायस फायनली एक घंटो फादर प्रवीण मार्टस एस जे हांच्या सांगाता उलोवन कितें पुरो नवें सांग खंडीत जावन तांणी सा लुईस कॉलेजीन हाडलां प्रत्येक जावन इंजिनियरींग आनी लॉ कोर्सेसांच्या विशयान तुमकां सांगलें आनी कितेंय तुमकां सवाल आसल्यार यू कॅन कॉन्टॅक्ट देम तांच्या इन्स्टिट्यूशनान येदोळस वेबसायटार पुरो डिटेल्स आसात तुमी सोदी येता तुमी कॉलेजीक वचून मेळोवन इसार येता अँड डोंट मिस आउट अ चान्स तुमकां 2 हप्ते आसात वचा शिका अँड नो मोर अँड डोंट मिस आउट अ चान्स टू बी एन एलॉयशन म्हण येत सो फादर तुमच्या सांगता 1 hour स्पेंड करून मस्त खुशी जाली मस्त माहिती तुमी आमकां दिला खंडीत जावन विक्षकांक कोण पुरो इंट्रस्टेड आसात तुमकां कॉन्टॅक्ट करतली अँड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू कोर्सेस बरें जावन दी तुमी कितें पुरा एम करन प्लॅन करन गाला बेज तें बरें जावन दी अँड इट्स युअर फर्स्ट काल म्हणटात इयर ऑफ न्यू प्रोग्राम्स आनी की सबार प्रोग्रामां आमच्या कोडयाळकारांक कोडयाळांतच मेळोवन दी म्हण आमची आशा अँड तुमचे स्टुडंट जावन आज तुमच्या बगलेक बसून बारी खुशी जाली अँड इट वॉज अ वंडरफुल truly once an elation always an elation and indeed very happy today we wish you luck आणि विक्षकांक कितेंय माहीत जाल्यार परत एक फावटी सांगता वेबसायटाक वचचें तुमी चॅक करचें इंजिनियरींग लॉ कितेंय तुमकां क्वेश्चन्स आसात डाउट्स आसात आनी की सवालां आसात दे आर ऑलवेज ओपन टू लिसन टू यू टू आन्सर टू यू आमच्या पेरंट्सांक कितेंय डाउट आसल्यार इसार येता अँड गिव युअर बेस्ट अँड ऑल द बेस्ट तुमच्या कॅरियर चॉयसाक कितेंय तुमी डिसायड करतल्या परत एक फावटी थँक्यू फादर फ्रॉम द दायजी वर्ल्ड टीम देव बरें करूं अँड टू ऑल द व्ह्युअर्स सर विक्षकांक हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा तुमी सगळो एक घंटो आमच्या सांगाता रावल्याक आनी परत एक फावटी कोंकणी कार्य समता आमी तुमच्या सांगाता येता संवाद करच्याक माहिती दिवच्याक तेदोळ म्हण सर बी वेल बी हॅपी अँड टेक केअर काल आज आणि फाल्यां